नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्र्याची दिल्ली ग्रेट भेट. प्रधानमंत्री मोदीक मेळ्ळो. पानाचेर देवी लयराईचे चित्र काडिल्ली फोटो फ्रेम प्रधानमंत्र्याक भेट. घरमंत्री अमित शाह, बीजेपीचो अध्यक्ष नड्डाकय मुख्यमंत्री मेळ्ळा. बरोबर राज्यसभेचो खासदार तानावडे आनी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपादय आशिल्लो. 2 दिसां फाटींच विश्वजीत राणे दिल्ली वचून अमित शहाक मेळून आयला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत दिल्लीत पार्लमेंट हाऊसान प्रधानमंत्री मोदीक मेळ्ळो. पानाचेर देवी लयराईचो फोटो काडिल्लो फोटो फ्रेम भेट म्हणून दिली. कांय वेळ उलवापय जालें. त्या पयलीं मुख्यमंत्र्यान घरमंत्री अमित शहाची भेट घेतली. थोडे उलवापय जाले. बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डाकूय मेळ्ळो. मुख्यमंत्र्याबरोबर नवनिर्वाचित राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडे आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक आशिल्ले. 2 दिसां पयलीं TCP मंत्री विश्वजीत राणे दिल्लीत वचून आयिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राना खात्यांत तशेंच पालिकांनी 5 वर्सां मायज काम केल्ल्यांक टेम्पररी स्टेटस दितले. राना मंत्र्याचें उतर. विश्वजितान राना खात्याच्या कामगारां विशीं सांगल्या उपरांत दिगंबराचो पालिका कामगारांचें कशें कितें काय म्हूण प्रस्न. तांकांय 5 वर्सां मायज उपरांत टेम्पररी स्टेटस. मुख्यमंत्र्या कडेन खंय चर्चा करता. सोमारा खंय DMA फायल क्लियर करतली. हांचे कितें फ्युचर कितें स्पीकर सर? Will minister maintain his assurance which he had given on the day of the demand? सर पयरूच हांव वाचतलो की मुख्यमंत्रीन कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफाचेर एक स्टेटमेंट केल्लो हावजान. हांव तो स्टेटमेंट काय कॉन्ट्रडिक्ट करूं शकना. प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन जो कोण कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसा स्पीकर सर 5 वर्सां जावन 7 वर्सां जावन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमी ऑलरेडी घेतलेले आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ऑलरेडी कांय प्रमाणान आमी केल्ले आसा तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवन तांकां बाकीच्यांक बी दिवपाची गरज आसा. ते ऑलरेडी प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक धाडला. तुमकां सांगल्या प्रमाणे लास्ट हांव ताका आतांच हांगा तो आसा प्रेझंट ऑफिसर्स लॉबीन. हांव ह्या फुडल्या विकानूच हांव प्रपोजल हांव सरकाराक धाडून दिता. मागीर तुमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी सरकाराची पॉलिसी, कारण पर्सनल डिपार्टमेंट थंय लागता, हांव म्हाजे कडल्यान एक प्रपोजल, पॉझिटिव्ह प्रपोजल की 5 वर्सां जावन जे कामगार जे आसा हांकां एक वेगळ्या तरेचो स्टेटस दिवपाची गरज आसा. कित्याक तांकां बी सिक्युअर करपाक जाय. हे हांव अश्युरन्स हावजाक दिता आनी हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून हे फुडल्या सोमार पर्यंत डायरेक्टराक हांव डायरेक्शन दितलो की हे जावंक जाय. प्रत्येक म्युन्सिपालिटीचो कॉम्प्रिहेन्सीव प्रपोजल एक कंबायन करून सरकाराक धाडून दिवं. म्हाका दिसता की 5 वर्सां कट ऑफ जावंक जाय. ते 5 वर्स जे फॉरेस्टान आमी केला ते त्याच म्युन्सिपालिटीचे करून सरकाराक धाडपाचें काम हांव सोमार पर्यंत करता. थँक्यू श्री विजय सर. स्पीकर सर, इज द मिनिस्टर अवेअर? स्पीकर सर, आज मिनिस्टरान मुख्यमंत्र्याक बी धाडपाक गरज ना. आयचे दिसाक तो अनिल कुपरा भशेन एक दिन का मुख्यमंत्री तो इज लिडर ऑफ द हाऊस टुडे. सो डायरेक्ट त्याच्यान दिवपाक हे पयलीं ताका आतां बाब विजय सरदेसाय परत बरें क्वेश्चन विचारता मरे आसा दिल्ली. ज्ञानवापी मशिदींत आज सावन ASI सर्वे सुरू. न्यायाचे नजरेन ASI सर्वे जावंकूच जाय म्हूण अलाहाबाद हायकोर्टाचो निवाडो. स्टे हाडूंक धडपडपी अंजुमन मशीद कमिटी आव्हान दिवंक सुप्रीम कोर्टांत. मशिदींतले शिवलिंग आनी बाकीच्या प्रतिमांचो काळ अभ्यासूंक ASI सर्वे करता. संसदेंत विरोधकांचे मणिपुरावेल्यान रणकंदन चालू आसतना काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी सुणी घेवंक धांवते भेटेर गोंयांत. दुर्मीळ अशे जॅक रसल टेरियर सुण्याची जोडी घेवंक राहुल म्हापशां पावलो. एकल्याक घेवन गेला. आयिल्ले कडेन प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष पाटकर, युरी, आमदार एल्टन, डेस्क इन्चार्ज मणिकामा बरोबर धांवती राजकीय चर्चाय जाल्या. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी गोंयांत येता म्हूण कळटकीच राजकीय चर्चा सुरू जाल्ली. संसदेत मणिपुरावेल्यान राजकीय रणकंदन चालू आसतना तो गोंयांत कित्याक काय म्हूण सगळ्यांकूच प्रस्न पडिल्लो. मात राहुल गांधी राजकीय नदरेन गोंय भेटीर येवंक नाशिल्लो जाल्यार तो खाजगी कामा खातीर तेय बी खास दुर्मीळ जातीच्या सुण्याची जोड घेवपाक आयिल्लो. राती दाबोळे एअरपोर्टार देवलो. आयिल्ल्या कडेन प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष पाटकर, युरी, आमदार एल्टॉन, डेस्क इन्चार्ज मणिकामाची भेट घेवन धांवती राजकीय चर्चा केली. निमणे म्हापशा सुण्यांची जोड घेवन तातूंतल्यान एकल्याक घेवन मोपा एअरपोर्टा वयल्यान गेलो. दुसरे सुणे व्हरपाचे आसा. एक्सपिरियन्स वॉज व्हेरी गुड. चड बरो एक्सपिरियन्स आनी फर्स्ट टायम मेळलो बाय फ्लूक मेळलो, बाय लक मेळलो आनी व्हेरी नायस पर्सन, डावन टू अर्थ टू स्पीक. आनी स्पेशली तो सांगचें म्हणल्यार स्पेशली तो ह्याच कामाक लागून येयल्लो. इट इज दॅट ही वॉन्टेड टू
सी द पॉपी सामको पळोवन आपणाक जाय तो चॉयस करून सामको तो बेस्ट पॉपी घेवपाक जाय आसलो ताणें खूब कडेन ट्राय केल्ले कोणा कडेन तेज्या मनशांनी ट्राय केल्ले पूण लास्ट ताका कळलें की ही ब्रीड आहा ती इंडियन फूल इंडियन आमी इंट्रोड्यूस केल्ली सो ताका लागून तो आतां कॉन्टेक्ट केलो पयलें आनी ताका कळलें की क्वॉलिटी कळली सगळें कळलें आनी ताका लागून तो येवन हांगासर पर्सनली येवन घेवन गेलो म्हणू शकता आमी स्पेशली तो पेट्याकूच व्हरपाक गेलो हय पेट्याकूच व्हरपाक गेलो स्पेशली पेट्याक व्हरपाक गेलो 4-5 दीस पयलीं उलोवप जाल्लें तेज्या मनशा कडेन आनी लास्ट तो आपूण चॉयस करून कित्याक ताका खूब आवड त्या ब्रिडाची ताका लागून तो आपूण पर्सनली चॉयस करून गेलो ताका खबर आहा ती ब्रीड कशी कितें ती तो ताका लागून तो पर्सनली येवन चूज करून एक पॉपी घेवन गेला एक फाटल्यान वयतलो तो म्हणलें की एकूच पॉपी धाडूंक मेळटलो आमकां आयज तो आयज ऑलरेडी आमी एकाचे फ्लॅटीक धाडलो he had come to see Jack Russell puppies. तेचे कडेन जॅक रसल आसा सो तेतूंतले एक एक्सपायर जाले म्हणून तो आख्खे इंडियन बेस्ट खंय आसा ते सोदतालो अँड ही लँडेड हियर ही केम हियर ही गॉट थ्रू अस अँड देन ही डिसायडेड टू टेक आवर पपीज So they were looking out for Jack Russell. Mr. Gandhi was looking out for Jack Russell for quite some time because he was into Jack Russells, and he went to searching for all over South. I mean, in Tamil Nadu, Coimbatore, Karur, and all these places, there are a lot of Jack Russell Terriers. So then he went and searched all the way there, and then he found out that our pedigree, since we have introduced Jack Russells in 2012, he found out our kennel name is Shades. So all the KCI pedigree had shades in them. So he somehow found out that this is the route, and then he sent one of his PAs, and they came and have a look at it, and then he came and picked up the pup. प्रुडंटा खातीर ओमकार पळारी आणि शिरीष कुंकळेकार. मंत्री सुदीन स्वार्थाक लागून लक्षवेधी घालूंक लायता म्हणून विजयाचो आरोप. सुदीनाच्या पुताची खंय जमीन आसा म्हणून सभाघराचो वापर विजयाचो दावो. सुदीन चाळवलो आपलें नांव घेनाका प्रकरण खंय कोर्टांत. कुंकळे पाजरकणी हावसिंग बोर्ड भूंय संपादन करता म्हूण आलेक्स सिकेराची लक्षवेधी. To make a statement on this house, on the floor of the house, that since the housing board has not acquired any land in survey number 146/19, he should assure this house that all cases that have been filed by the housing board against the owner of 146/19 will be withdrawn immediately. जमनी घेतल्याच्यो सुदीन ढवळीकाराच्या चल्याची नांवां आहा. सो वॉट इज दिस? इज दिस प्रायवेट इंटरेस्ट ऑर पब्लीक इंटरेस्ट? Ministers make MLAs put calling attention to set up disputes which are in the court. Speaker This sir, is a serious matter. Speaker I sir, want this matter to be taken to the vigilance. ऑनरेबल MLA पयलीं शब्द फाटी घेवचे हांवें प्रॉपर्टी घेवना. नंबर 1 Ale vigilance inquiry now. ready to face the inquiry in the matter. Speaker sir, vigilance inquiry. एक मिनिट विजय सरदेसाई बसून घ्या. Vigilance. It is in the court. If it is in the court, how it came in the विजय house? सरदेसाई The court. You एक cannot तास take my केसा, name. आज कशी येता? You cannot take my name. भोमा रस्त्याच्या रुंदीकरणात घरां वतात ती बेकायदेशीर. कायदेशीर वतात तांचे अधिकाऱ्यां कडेन उलोवप जालां. PWD मंत्री काब्रालाची विधानसभेंत जाप. रस्तो वेल्यान वता एकूय देवूळ मोडचें ना. रस्तो देवळाक तेकून वता म्हणून विजयान इशू केल्लो. कितलीं घरां वतात ती सांगची म्हणून BJPचो आमदार गणेशाची लक्षवेधी. पोंडा टू भोमा ह्या रस्त्याचे ड्रॉईंग जावं ज्या पद्दतीन रस्तो वयतलो हें जर समज तर लोकांक जर कळ्ळें जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता लोकां भितर फियर एंड एंग्जायटी आसची ना. ते बाबी स्ट्रक्चर खंयचे कोणाक इफेक्ट जाता आनी 4 जे पळय ते गाडास वयता ते कितें जाता आनी ते थंय रस्तो कशा पद्दतीन आसतलो. थंय सातेरीचें देवूळ आहा, थंय महादेवाचें स्वयंभू देवूळ आहा. हो रस्तो हाडून तेकयता देवळाक. स्पिकर सर थंय लाखांनी लोक आकावतात. हांव नकळो तो कित्याक प्रेस्टीज इशू करता तो ताजो प्रेस्टीज इशू काय ताजो आनी कोण कलिगाचो प्रेस्टीज इशू हो म्हाका खबर ना. पूण हांव एक तुमकां सांगूंक सोदता स्पिकर सर की थंय 18व्या शतकांचें वी आर इन द 21st century 300 वर्सां पयलींचें देवळां थंय आहा. तुमी हिंदू उलयतात, तुमी देवळां साल्वार करूंक जर शकना तुमी कसले हिंदूचे क्लियर कट हांव सांगता स्पिकर सर. सर खंयच्या काय पावता स्पीकर सर खंयच्या हो इश्यू घेवन हांव दिल्ली सांगला स्पीकर सर स्पिकर सर खंयचेच देवूळ वचना तेका कडेन दिसता ते म्हाका खबर ना स्पीकर सर. पूण हांवें ऑलरेडी सांगला ते देवळा वचना
तो बेश्टो दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता स्पीकर सर. फुडल्या कॉलिंगा टेन्शन घेया. आम्ही स्पीकर सर हांव थंय गेल्लो आहा. एलिव्हेटेड स्ट्रक्चर थंय करता, एलिव्हेटेड स्ट्रक्चर करता. स्पीकर सर, रस्तो elevated पंचर करून आसतना देवळात स्पीकर पडत सर. आसा. एक मिनिटाक answer एका दिवचें. देवळाक देवळात वचना पडत स्पीकर सर, विजय कांयच सर, जायना. TCP कायद्याचे कलम 16B प्रकरण हायकोर्टात आसा. सरकार कांयच करूंक शकना. ते केशीक TCP हात लावचे ना. 8 ऑगस्टाक सुनावणी जातली. कोर्ट दिता तो निवाडो मान्य. TCP मंत्री विश्वजीत विधानसभेत उलयला. लोकांच्यो आपल्यो सेटलमेंट जमनी साल्वार करूंक 17B सकयल थाकाय दिवंक जाय म्हूण मंत्र्याचो आर्ग्युमेंट. स्पीकर हांव चड ह्या विशयाचेर हांवें ऑलरेडी मेंबराक सांगला, फोन करून सांगला की हो विशय जो आहा ऑलरेडी कोर्टान हियरिंगा ट्युजडे. एकूच तुमकां बाब बेन्झीक सांगूंक सोदता की तुमकां हांवें रिजनल प्लॅनाचे हांवें उल्लेख केलो की कांय जायते मिस्टेक जाल्ल्यो, तेजेर आनी हांव चर्चा करिना. जाले चर्चा ते आमी ऑलरेडी हावजार टेबल ऑफ द रिपोर्ट टेबल ऑफ द हावस रिपोर्ट आमी घातल्या की मिस्टेक कित्याक जाल्यो, कित्याक सेक्शन 72ची गरज आशिल्ली. आनी सेक्शन 72ची आयज पर्यंत हांव म्हणटा की तेजी गरज आसा. कदाचित कांय एरिया आयज आमी 16B हाडलेली. 16B that was the procedure by which town and country planning was operating in the past. It is a property that in the regional plan 2001, it was shown as settlement. In 2011, it was shown as settlement. In 2021, it has been shown as orchard. Is it eligible to come under this? It is I'm asking 100% a specific eligible. question. It is 100% eligible to come under this. And Speaker sir, I don't want to see what happens when you are doing something. What you mentioned, it is 100% eligible for taking it under Section 72. But And if you have said in your answer that any project cleared under 16B has not been touched. Now, in this particular project, it was cleared under 16B. They have applied to you. Till date, you have done nothing. 17 आनी येवंक सोदता. यो म्हूण सांगलें न्ही. जाता काय म्हणटा तो तुका विचारता. करता म्हणटा न्ही. हाडपी आतां विजयान उल्लेख केलो आतां फाटी काड म्हणून. ते आतां मॅटर इज इन कोर्ट. आमी आनी ठरयलां की कोर्ट केस बाय केस इट हॅज टू लॉट ऑफ पीपल हू हॅव गॉट देअर प्रॉपर्टीज एंड हू हॅव वॉन्ट टू डेव्हलप इट. वाय शूड दे बी पनिश्ड बिकॉज ऑफ certain situations. I am not saying that you did a wrong thing. You did the best thing. त्या 16B आतां उरला कोर्टान गेले 3.5 वर्सां. आतां 3.5 वर्सां कितें आमी कांयच करप ना. लॅपटॉप, टॅबलेट, सर्व्हर, कम्प्युटरांच्या आयातीचेर केंद्राचे निर्बंध. सरकारान अधिसुचोवणी काडून ह्या गॅझेटांच्या इम्पोर्टाचेर तात्काळ निर्बंध घाल्यात. चडशा कंपन्यांचें उत्पादन चीनांतल्यान. फक्त बॅगेज नेमा प्रमाण कांय इम्पोर्ट चालू उरतलो. PLI सकल भारतीय कंपन्यांक मेक इन इंडियाक नेट दिवंक मोदी सरकाराचो निर्णय. बर्लिन ऑलिंपिकांत जिखिल्ल्या गोंयचे 19 दिव्यांग खेळगड्यांक चवथी आदी 73 लाख रुपया रोख इनामां दिता. खेळा मंत्री गोविंदाचें विधानसभेत उतर. नवे ग्रावंड बांदतना दिव्यांगाचो खंय विचार जातलो. सद्याचे ग्रावंड दिव्यांग फ्रेंडली नात. दिव्यांग संघटनेन खेळा खात्या कडेन नोंद करची म्हूण उलो. दिव्यांग खेळगड्यांचो युरीन प्रस्न काडिल्लो. 19 medals they won for India. And from 12 to 26 June, 9 gold, 5 silver and 5 bronze. Now, Speaker sir, I had a reply. On this reply, the minister says that the government did not make available any playground, swimming pool, jogging tracks, indoor and outdoor stadiums to these Goan special sports persons. The government did not provide sports material also. How many sports infrastructure जे तुगेले are accessible to these persons with disability? जी 19 मेडलां ह्या संदर्भात 2023 जी बर्लिन वचून जी हारिल्ले आसात तेंचो कॅश अवॉर्ड आणि जो रिवॉर्ड जो आसा तो ऑलमोस्ट 73 lakhs जातले. आणि आय एम गिविंग एश्युरन्स ऑन द फ्लोर दॅट प्रत्येकाचो जो कॅश अवॉर्ड्स आणि रिवॉर्ड्स जे आसात बिफोर गणेश चतुर्थी आसा तो तांकां मेळटलो. एसोसिएशन्स जी आसात ती एसोसिएशन्स स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन रजिस्ट्रेशन आसचें पडटा आणि तांकांच आमी ग्रँट्स दितात. रजिस्ट्रेशन करून घेयात. त्या संदर्भात पेपर्स तुम्ही इनवर्ड करात. आमी तुमकां एप्रुवल दिवपाचे एश्युरन्स हांवें ऑलरेडी ह्या कमिटीक भितर दिल्ले आसात. स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जी डेव्हलप केल्ली आसात ती बरीच पयलूची इन्फ्रास्ट्रक्चर आसात. जी नवी आणि जेंकां आमकां एक्सेस दिवपाक मेळटा ते एक्सेस प्रत्येक स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स आसा तांकां दिवपा खातीर आमी ऑलरेडी पावलां उबारलेलीं आसात.
शारांनी निवासी व्यावसायिक बिल्डिंगो उब्यो जायत आसात, पालिके कडेन नोंदूच ना. मडगांवचे GIS सर्वे वेल्यान विजयान इशू केलो. टॅक्स भरी नाशिल्लीं सगळीं घरां आस्थापनाक हावस टॅक्स लायात. टॅक्स भरतल्यांचे टॅक्स वाडोव नाकात, विजयाचो आर्ग्युमेंट. विश्वजीत म्हणटा सगळ्या शारांचो GIS सर्वे जातलो. मडगांवां केल्ल्या सर्वेचो मात रेकॉर्डच ना. मंत्र्यान एक सॅम्पल GIS सर्वे जी केल्ली ताजे कांयच रेफरन्स एनेक्शर 2 दिवंक ना. नोव्हेंबर 2017 एक सर्वे केली, सॅम्पल GIS सर्वे जी कंप्लीट जाली जानेवारी 2018. स्पीकर सर, म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा की कावन्सिला कडेन हो रिपोर्टूच ना, सरकारा कडेन हो रिपोर्टूच ना की ही सॅम्पल GIS सर्वेचो रिपोर्ट आनी इन्फॉर्मेशन मंत्र्या कडेन आसा काय ना. जे माझे कडेन म्हायती आहा त्या म्हायतीच्या अनुसार anything related to any kind of GIS, any kind of a survey that has been done in the past on trial basis, I have no information of any kind. हो रिपोर्टाचे फायंडिंग्स जर मेळ्ळी जाल्यार तूं हाजेर एक्शन घेतलो, तूं कितें करतलो? वॉट वील यू डू? स्पीकर सर, पयलें म्हणजे हो रिपोर्ट आमच्या डिपार्टमेंट कडेन आहा काय ना, आय हॅव टू चॅक. नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा दोन्ही सायडीक आमी GIS मॅपिंग, हे जे लॉस ऑफ रेव्हेन्यूचे उल्लेख करता बाब विजय सरदेसाय, आमी GIS मॅपिंग नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवाचे ऑलरेडी मुख्यमंत्रीन साऊथ गोवाचे अप्रुवल दिल्ले आसा. नॉर्थ गोवाचे पूर्णपणे चालू जाल्ले आसा. ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय इज दॅट आय हॅव नथिंग, नो पर्सनल एजेंडा हियर. If he wants me to conduct an inquiry, I will conduct an inquiry and next session I will place it on the table of the House. Because why not urban development minister sees that there is a rationalization of taxes. A class municipality बाबा ही पर्सेंटेज वाडोवपाची, B क्लासाक ही पर्सेंटेज वाडोवपाची, C क्लासाक ही पर्सेंटेज वाडोवपाची. अशें जर रॅशनलायझेशन करत जाल्यार सगळ्यांक बरें. ना जाल्यार प्रत्येक वाडीक कितें म्हणटा, ती म्युनिसिपालिटी वाडयता, ही म्युनिसिपालिटी कमी दवरता, अशें जावचें न्ही. So will minister say that there will be a rationalization as far as taxes are concerned? I totally agree with him on the aspect of grade A, B and C, that there should be uniform tax policy. We will make sure that we do. Will you verify, no? Yeah, I'll verify. बोंडला प्राणी संग्रहालयाचो मास्टर प्लान जाला. टप्प्याटप्प्यान कामां तडीक लावपाचो प्लान. 100-150 कोटी खर्चाचो अदमास म्हणून राना मंत्री विश्वजीत विधानसभेंत सांगता. बोंडला खातीर फंड उबारपाक फावंडेशनूय स्थापन केलां. लोक कंपन्याचो रिस्पॉन्स येता म्हणून विश्वजीत उलयला. पोरूच्या वर्सा खंय बोंडला पळोवंक 80,000 लोक पावलो. Is per year the number of people who visit as of 20 to 23 is around 80 and odd thousand. Master plan already approved केला स्पीकर सर. ओवरऑल मास्टर प्लॅन जो करपाक जाय, तुमी जे म्हणटा ते एब्सोल्युटली सारकें आहा की हे जे अपग्रेडेशन करपाक जाय बोंडला जू, अपग्रेडेशन करपाची गरजूच आहा. हे बोंडला जू स्पीकर सर आमची चर्चा डिपार्टमेंटान जाल्ली आसा, केंद्र सरकार कडेन बी आमची चर्चा चालूच आसा. ह्यो ज्यो अपग्रेडेशन जे म्हणटा वन टायम अपग्रेडेशन करपाची गरज आहा. आमी जे पीसमील आमी जे करता, आमचे कडेन ज्या तरेन फंड येता त्या तरेन आमी जे पीसमील आमी करपाचो आमचो प्रयत्न, म्हाका दिसना तेज्यातल्यान आमी त्या तरेचें परिवर्तन ते करूं शकतले. तुमचो जो उद्देश आहा की दिस शूड बिकम अ स्पॉट वीच इज व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह विथ ऑल द फॅसिलिटीज अँड वी शूड मेक इट वन ऑफ दॅट युनिक, जस्ट लायक मुंबय बायकला झू वीच हॅज बीन एब्सोल्युटली ब्युटिफुली डन. आमी तेच चर्चा केल्या PCCF आनी आमी पयर चर्चा करताले की आमकां फुडें वचूंक जाय. पीस मिलान तुमी कांय गोश्टी करूं शकता. पीस मिलान आतां पयर आमकां कोणी सांगलें की आमी एनक्लोजर्स ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करपाक शक्य, पूण मास्टर प्लॅन जो आमचो ऑलरेडी मास्टर प्लॅन अप्रूव जावन आयिल्लो आसा. त्या मास्टर प्लॅनच्या अनुसार आमकां मिनिमम स्पीकर सर आमकां 100 ते 150 कोटी रुपया जाय हे इम्प्लिमेंट पूर्णपणे करपाक एका झटक्यान जर करूंक जाय जाल्यार. पूण ते एका झटक्यान जावपाचें ना, इट वील हॅपन इन फेजीस. बट दीस इज वॉट दॅट हॅज बीन अप्रूव्ड. आमचो मास्टर प्लॅन अप्रूव जावन आयिल्लो आसा. आनी मेन म्हणजे जर PPPचो उल्लेख करता बाब विजय सरदेसाय की झू ऑथॉरिटीचो कायदो कितें, म्हाका जें कितें ब्रिफींग गावता, जे बेगीन हांव कंटिन्यूस म्हाजे पयलींच्यान प्रयत्न आहा की आमकां हे बोंडला झू खंयचे तरी एका दर्जेचेर हाडपाक जाय. केप्यां पुरातत्व खात्याची कचेरी पालिका कॉम्प्लेक्सांत शिफ्ट करात म्हूण थळावो आमदार एल्टन मागता. वेंचणुके आदीं ही कचेरी राजकीय हेतान उक्ती केल्ली म्हूण एल्टन सांगता. आसा ते सुवातेर कसलेंच काम चलना, लोकांकय ताचो लाव जायना म्हूण आमदाराचो दावो. बिफोर इलेक्शन जानेवारी म्हयन्याक
एक आर्कायव्ज ऑफिस, एक बस स्टॉपा फाउंडेशन, एक पंचायती बेतूल पंचायती फाउंडेशन ही होत इलेक्शना पुरती केल्ली. आज पासून ते चाय देरा चाय उगत केलो ते आज पासून उगत जालें ना. आतां ऑलमोस्ट 2 years जालीं. ते आर्कायव्ज ऑफिसूय कोणा आहा म्हूण खबर ना आनी तितून कांय रिकॉर्ड्सूय नाही. सो इट वॉज जस्ट अ नेम सेक. लोकांक एक फेशल शो दाखोवपाक हें केल्लें. आज पासून ते चालू ना तिका. सो तुमचे सरकारा कडेन कितें डिमांड आसतलो काय? डेफिनेटली आमकां सावथ गोवा कोत म्हणलें आनी हें ऑफिस थिंग न्हू तें ऑफिस एक प्रायवेट चितून केल्लें. आतां न्यू म्युनिसिपल बिल्डींग येलां थिंग स्पेस आहा थिंग आर्कायव्ज ऑफिस घालचें केप्यां. बिल्डींग केलां तांच्यांनी? ना तें बिल्डिंगा कांय ना. दॅट इज इनसायड. आतां मेन रोडार बिल्डींग आहा तें भितर भाटां म्हणटा वाड्यार केल्लें. सो आतां मेन रोडार थिंग ऑफिस हाडचें. थंय नाका म्हणटा? ना ऑन द मेन रोड. लोकांक त्रास जावपा जायना न्हू. लोकांक एक्सेसिबल आसपाक फ्रॉम द बस. ओके. तुम कारण कितें कळना तुमकां ते इतके भितर ओपन करून सुद्दां? तेंच कितें जालां दाखोवपा जालें की आपूण जायतें काम करता म्हूण. तेन्ना कोण मिनिस्टर आलो आर्कायव्जाचो तेणें ते आपणागे स्वार्था फायद्या केल्लें. की आमदार म्हणटा जे ऑफिस जंय ओपन जाला थंयसर ते ऑफिस म्हणटा ते फिजिबल ना. ते म्हणटा की जो नवो मार्केट कॉम्प्लेक्स जो येता केप्यां थंयसर ते म्हणटा की जे आर्कायव्जाचे ऑफिस आसा ते थंय आसपाचें. कारण जे लोक आसा ते म्हणटा जंय आतां जे ऑफिस सद्या आसा थंयसर ते लोकांक वचपाक त्रास जातलो. पूण जर हें ऑफिस जे नवें मार्केट कॉम्प्लेक्स येता थंयसर जर येत जाल्यार लोकांक ते म्हणटा सोंपें जातलें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.